11:12 आमकां कॉल येयला, एक ट्रक पडला. इमिजिएटली आमची एमर्जन्सी रेस्क्यू टेंडर हांगा पावले उपरांत कळ्ळें इज अ टँकर. अगेन आमचो फायर टेंडर आमकां येवची पडली. फायर टेंडर येयल्या उपरांत कळ्ळें की इट इज अ लोडेड व्हेकल ऑफ ATF. Immediately I informed the IOCL and the concerned department, मामलेदार एवरीवन. सगळीं जाण हांगा पावली आनी कन्सर्न टीम ऑल्सो IOCL सगळे इक्विपमेंट घेवन पावले आनी आमचे फायर टेंडर आनी अलॉंग विथ आमचे क्रू सुद्दां सकाळच्यान आमी आहा. ओन्ली वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन सगळ्यांक ऑपरेटरांक आमी फोन करून सांगले येवपाक. ते कितें म्हणटा की 100 टनाची क्रेन जाय पडटली आनी सगळे ऑल द डिमांडींग मोर मनी. सो मामलेदार सुद्दां आमकां इन्फॉर्म केले ते ओनर शूड टेक अ रिस्पॉन्सिबल टू टेक द क्रेन. सो ओनरान सुद्दां आतां क्रेन आपयलें. वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन. आमी बोथ जावन आमी सगळे रेडी आसा. अलॉंग विथ आमचो फोम आसा, सगळें आसा. आनी सगळ्यान पयलीं आमी पळयलें की मायनर लिकेज आसा आनी भितर आमचो स्टाफ आनी क्रू देंवन आनी तेंचो हेल्पर देंवन आमी टर्मिनल ऑफ केल्लो आहा. ते इग्नायट जावंक शकना आनी लोकांकूय सांगलेलें हांगा मोबायल यूज करप ना आनी स्मोकींग कांय ना. सगळ्यांक आमी बंद केल्लें. इवन द शिपयार्ड सुद्दां आहा तर तांकां सुद्दां आमी इन्फॉर्म केला की वेल्डिंग सगळें बंद करपाचें. सगळें आमी रेडी हालतान आसा. ओन्ली वी आर वेटिंग फॉर द क्रेन. आता तो डेपोच्यान आयला वास्कोच्यान आणि तो मोपा वताले म्हणून आमकां आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. आतां एक्सिडेंट जालें जाल्यार तो पडल्यार 1 वर जालें. अजुनूय तेंचे कडेन कांय सेफ्टी मेजर्स ना. हांगा फायर आयला, दे आर डुईंग देयर वर्क. बट दीस डेपो दे शूड हॅव द सेफ्टी मेजर्स आणि इट इज नॉट फार अवे. एक 12 किलोमीटर आसा. इतले म्हणल्यार एक 10 मिनटान हांगा दे शूड हॅव रिच्ड. बट हांगा कोणूच ना. दिस फायर इज ट्रायंग देयर लेवल बेस्ट. आतां तांचे कडेन तो टँकर उबारपा जाय तो क्रेन आपयल्या. सो तेन्ना कितें जायत जाल्यार इट विल बी वेरी डेंजरस. कित्याक लोक हांगा यो वच करता आनी पीपल बीन फॉल इन ट्रबल. लिकेज लिकेज म्हणून ऐकलं. लिकेज आसा, बारीक आसा म्हणून आयकलां. सो इट कॅन हें न्हू वाडपाक शकता. तेन्ना कितें जावपाक शकता. लायटीच्यो वायरी आसा. आतां आमी इलेक्ट्रीक सांगलां की तें बंद कर म्हणून. तरी पूण कितें तरी मोबायल यूज करता कोणी ओ समबडी मे बी स्मोकींग पासींग बाय कितें जावपाक शकता.